तें हांगासरूच सोडून वचोंक न्हय, पूण तें घेवन म्हज्या घरा वचून हांव म्हज्या जिवितांत तें वेव्हारांत घालूं. तेन्नाच की तें व्हरता बरीच जाता. ह्या दिसांनी कितले म्हाका म्हजे आमीक इश्ट पॅरिशनर्स मेवले आनी म्हटलें, फादर आमी मुद्दम येयल्या. खूंयसान येयल्या? तेर्राकसान येयल्या, भायर सान येयल्या फादर. मुद्दम तिकेट काडून येयल्या आमी. कित्याक लागून? रॅलिकेक लागून. एकदम बरें केलें, एकदम बरें केलें ही तुमी उमेदी उर्बा दाखयली म्हणून. पूण म्हजो सादो विचार तो, चे परी तूं तिकेट काडून रॅलिकेचो उमाव घेवंक येयला, हेच भाशेन तिकेट काडून माय पायक पळोवपाक येता मरे? माय पायचो हुस्को घेवपाक तुमी दिसती पडटा मू? वो रॅलिकेचो उमो घेतलो आनी गेली आनी माय पायक एके सायडीक दवरली. असलें धोरण काय आमचें? जें कितें तूं आयकता, जें कितें तूं कोत्ता, तें तुज्या जिवितांत दिसून येवंक. हो विशय आयज आमचो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेरोद न्हू आमकां मेळटा मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 6वो आवेसवोर 20वी ओळ. हेरोद हूंय जोआंव बावतिस्ताक आयकोंक कितें म्हणटा? आशेतालो, आशेतालो. ही वॉज वेटिंग. कितें कळटा आमकां न्हू? ही वॉज अ गूड लिसनर. आयकोतालो तो. हांव आनी तूं जे भाशेन आमी मिसाक वयता, आमी देवस्पणान जे भाशेन भाग घेता, हेरोदूय एंग्शस आसलो, उर्बेन बोल्लोलो आयकोपाक. पूण जें कितें ताणें जोआंव बावतिस्ताचें आयकोलें तें जिवितान घातलें ना. जिवितान घातलें ना. मिनींग ही वॉज जस्ट अ हियरर. ही वॉज नॉट अ डुअर. करूंक ना जिवितान. आमकां हालींच पाप सायबान एक बरो दाखलो काडला आनी हो दाखलो अशें म्हणटा, ताचो माताळो ते भाशेन, बिकॉज ही लव्ड अस. कित्याक? जेजूनूच आमचो मोग केलो. काय बरो माताळो. बिकॉज ही लव्ड अस. कितें दाखयता? जेजून फकत मोग कर म्हणून सांगोंक ना. पयले वयले सुवातेर आपूण पांयाशी बसलो आनी आपूण पांयाशी बसोन आपणे पयले पांय धुले. आनी पाप सायब आमकां म्हणटा, वच आनी मोग कर. कित्याक? बिकॉज म्हणत ही लव्ड अस. ही लव्ड अस. प्रितीच्या भयणी भावांनो, उलोवपूच सांगना, कोरण्यो करून दाखयल्यो. आनी त्याच नात्यान पाप सायब म्हणटा, आयचो हो संवसार पोलको जाला, पोलको जाला. हूंय जूंय काळीज ह्या संवसाराचें ना जालेलें आसा. द वर्ल्ड हॅज लॉस्ट इट्स हार्ट अँड इट इज हाय टायम वी पूट द हार्ट ऑफ क्रायस्ट इन इट. जें काळीज ना जालेलें आसा संवसारान, तसली मनशाळाय आयज ह्या काळजान पुत्तून आमी घालपाक आयज वेळ पावलेलो आसा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज कांय बरे भाशेन आमी नेटान हांगासर येयल्या. कित्याक? उर्बेन बरोवन सा फ्रांसीस शावेराची. आनी तोय मनीस, भाग्यवंत मनीस, आमकां हीच दिशा दाखयता. काय बरे भाशेन आपल्या वडिलांक चेट बरोवन तो म्हणटा, म्हजे हात थोकल्या, म्हजे हात थोकल्या. कित्याक? बालतीम दिवन, लोकांक बरे भाशेन दोतोवन शिकोवन कांसार जाला हांव. दाखोवन दितालो की तो उमेदीन बोल्लोलो आनी ताची उमेद केन्नाच सोंपोनासली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जें कितें देवाचें उतर आयकोलें, जिवितान पाळलें आनी हेंच ताचें खाशेल्लेपण जालें. हांव आनी तूं आयज आमी उर्बेन हांगासर येयलेलीं आसा आनी घडयेक जायते फावटी येतलीं आनी जायते फावटी हे रॅलिकेचो उमो घेतलीं. आयज आमी आयकलां ते भाशेन उमो घेवया खरें, पूण उमो घेता तो ताचो पूर्णतायेन घरा वचोन फायदो काडुया. जेन्ना हांव म्हज्या भावाचो उमो घेतलो, हांव जेन्ना म्हज्या भयणीक बोगसूंक पावतलो, तेन्नात की ह्या रॅलिकेचो उमो घेवन म्हाका आनी तुका ताचो फायदो मेळटलो. नाजाल्यार ती बेश्टीच दाखोवण कशी, एक फोकाण कशें जावन उरतलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेंच आयज आमी आयकुया. आनी जितलें आमी आयकलेलें आसा, जितलें आमी बरेंपण हांगासर घेवंक येयलेलीं आसा, फादर खऱ्यांनीच तें म्हाका लागलें. आयज घरा वचोन म्हज्या जिवितान हांव घालपाक तें प्रयत्न करतलों. हें धोरण आयज घेवंक आमी वावरुया. आमेन. सगळीं उबी रावया. कांय आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापा मुखार ह्या वेळार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक
प्रामाणीकपणाचे आनी विस्वासीपणाचे नमुने जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी वडिलांनी पोरजेक दिलोल्या उतराक विस्वासी रावन प्रामाणीकपणान आपली जुट्टी चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भाग्यवंत फ्रांसीस हावेराच्या रेलिकेक मान दितना ताजी देख घेवन आमच्या जिवितान देवाची खोशी वळखूंक आनी पाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. 2025 उत्सवीक वर्सान कांय दिसांनी आमी प्रवेश कोत्तेल्या. ह्या समारंभणीन आमकां आमचे मिसांव काळजीदारपणी जिवोवंक आदाराची जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाच्या जेजू आपुरबाईन ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुजी दयाळ दिश तूं आमचेर घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे ती तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया. म्हज्या इश्टानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली भविष्यतेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबी रावया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbarazzo solves portu, sorgani sosar, ona tuccia vojvovan, usorgi, duka soj soj, sorves poračej navi, eta taka soj, usorgi, बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novian vietolo. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novian vietolo. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सोडवेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यात त्याय आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोळ तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागीवंत जुजे, बागीवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याच सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोड पदवेदार बापा, सोड वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पृथ्वीच्या इश्टानू, देवाची खुशी करप म्हटल्यार न्हयच फकत ताचें उतर आयकोपाक, पूण जें आमी कितें आयकलां दिसा दीस पडटी ते वेव्हारांत आमी घालपाक. तेन्नाच की हांव आनी तूं देवाक विस्वाशी आमी उत्तेल्या. हेंच सोजमूंक, हेंच दिसा दीस पडटी हांव आनी तूं करूंक पावूंक फावो तो आदार आमकां मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल
तुमचेय सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत. This Mass, we would like to remind you that the others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Puro Gesù, tace promani poi, ancata socuris, tace punocivi. Gesù menu, tace soven, rigularu, macafale, salvamos, mortada, sogliamo nessutonere, ancora puro Gesù, tace promani poi, ancora socuris, tace punocivi. Gesù passò sobre onda, gobulasa, gushalasa, pace bukan, tusli sobor, maka nuksanuk shik muda. Angka puro Jesu, pace promani poi, angka socuris, tace punocivi. Jesus sovereign, potenasa, tace pavan, torun beta, deva kusum, fukiatata, desai promanic por maka. Puro Gesù, tace promani poi, ancata socuris, tace punocivi. मोगाड बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. थोड्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान आमी जेजूक दिनवासूया. सगळी उबी रावया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मोदे आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोळ
आम्हा सगल्यांक मेळू म्हूण आमी मागतां तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोगलीं बसूया. आज मिसाची भेट समरमलोल्या पाद्री सावियो डिसोजा तशेंच सो बलिदानान वांटो घेतलोल्या आमच्या याज्ञीक भावाक तशेंच आमच्या मोर्जीच्या फिरगोजकारांक आमचे खिरीत दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लेज भाशेन. ही मिसां आमचे दियोसिजींतली दर एक फिरगोज समरमतली. 3:30 मीस आमच्या दियोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समरमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा थंय बसून तुमी कुमसार जावं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची फाल्यां 3:30 मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकलुतीच्या तेरसांतल्यान जातली. फाल्यां बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंयसर बाय आसा थंयसर मीस आसतले सकाळी 9 वरांचेर. मोगाळ बाबा भयणानो, डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्दिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 वरांचेर इंग्लेज भाशेन मीस समरमतलो. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोड पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय ते हे वेळार मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोपटा पासत तुजे बरोवयतात म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन.